Fuddari. Chapter 21. इस्रायलितांक पश्चाताप जाता. इस्रायलच्या मनशांनी मेजपांत हो सोपूत घेतलोलो. आमचे मदलो कोणूच आपली धूव बेंजामिनाच्या कुलांतल्या दादल्याक लग्न जावंक दिवचो ना. लोक बेथेलाक गेलो आनी सांज जायसर थंय रावलो. देवा मुखार बसून आनी आपले ताळे उबारून तांणी व्हडल्यान अशें रुदन केलें. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, इस्रायलांत अशें कित्याक घडोवंक पावलें? म्हणजे आयज इस्रायलाच्या कुलांतलें एक कुल ना जावचें? दुसऱ्या दिसा लोक बरे सकाळीं उठलो आनी थंय एक वेदी बांदली. तांणी सवस्तायेचीं बलिदानां भेटयलीं. तedna इस्रायलकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांतलीं 30 आयच्या जमातीक सर्वेस्परा मुखार कोण येवंक नात? कारण जो कोण मेजपांत सर्वेस्परा मुखार येयना जायत तो झेरूल मोडटलो म्हूण तांणी सभे माजार सोपूत घेतलोलो. आतां आपल्या भावा बेंजामिना विशीं इस्रायलकार दुखी जाल्ले. आयज तांणी म्हणलें, इस्रायलांतलें एक कुल कापून गेलें. उरल्यात तांकां पोतिनी दिवंक आमी कितें करुया? कारण देवा मुखार आमी आमच्यो धुवो तांकां लग्नांत दिवचें ना म्हूण सोपूत घेतला. जाबेसाचीं cheddvam बेंजामिनीतांक दितात. तेन्ना तांणी विचारलें, इस्रायलाच्या कुलांतले कोण सर्वेस्परा मुखार मेजपांत येवंक ना? तेन्ना जिलेयादाच्या जबेशांतले कोणूच जमातीक हाजीर जावंक ना म्हूण गमून आयलें. कारण लोकांची मेजणी केल्या उपरांत जिलेयादाच्या जबेशांत रावपी कोणूच हाजीर नासले. तेन्ना एकठांय जाल्ल्यांनी आपणा मदल्या 12,000 सगळ्यांहून चड काळजीदार मनशांक थंय धाडले. असो हुकूम दिवन, वचात आनी जिलेयादाचेर जबेशांतल्या सगळ्या रावप्यांक बायलां आनी भुरग्यां सयत जिवेशी मारात. तुमी अशें करचें. सगळ्या दादल्यांक आनी केन्ना तरी एका दादल्याशी न्हिदल्यांत त्या अस्तोऱ्यांक तुमी निसणटणाच्या शिरापा खाल घालचीं, पूण आंकवारींचो जीव तुमी वाटावचो. जिलेयादाच्या जबेशांत रावप्यां मदें तांकां केन्नाच दादल्यांशी न्हिदूंक नात तसल्यो 400 तोण्यो आंकवारी मेळ्ळ्यो. आनी तांणी तांकां आपल्या मोलार व्हेलीं. शिलोहांत हांगा कानानाच्या प्रांतांत. तेन्ना जमलोल्या सगळ्या लोकान रिमोनाच्या खोडपाशीन आसलोल्या बेंजामिनीतांक शांतीचो निरोप दिवंक संदेशकार धाडले. तेन्ना बेंजामीन घरा परतलो. जिलेयादाच्या जबेशांतल्यो अस्तोऱ्यांचो जीव वाटायलोलो तांकां त्यो दिल्यो, पूण सगळ्यांक त्यो पावल्यो नात. शिलोच्या धुवांचो बलात्कार. लोकांक बेंजामिनीतांचे चुरचुरे दिसले, कारण सर्वेस्परान इस्रायलाच्या कुलां मदें फूट घातलोली. आनी एकठावलोल्या मदल्या जाणट्यांनी म्हणलें, उरल्यात तांकां बायलो दिवंक आमी कितें करुया? कारण बेंजामिनाच्या कुलाच्यो बायलो मारून कोबार जाल्ल्यो. तांणी फुडें म्हणलें, कशे परी आमच्या बेंजामीन कुलाच्या उरलोल्या मनशांक वरवीं एक कुल नपयत जावचें वांटूं येता? आमच्यान आमच्यो धुवो तांकां लग्नांत दिवंक जायनात, कारण इस्रायलितांनी असो सोपूत घेतलोलो. बेंजामिनाच्या कुलांतल्या मनशांक पोतीन दीत ताचेर शिराप पडूं. तरी तांणी म्हणलें, सर्वेस्पराच्या मानाक दर वर्सा शिलोहांत एक परब करतात, बेथेलाचे उत्तरीक. बेथेल थावन तें शेकेम वेतोल्या मुखेल रस्त्याचे उदेंतीक आनी लेबनाचे दक्षिणीक हें शार उरता. म्हणटच तांणी बेंजामिनीतांक
हे पोरी करूंक सांगलें. dakvalinchea मोळ्यान दोड्याक रावात, पाहरो कोर. शिलोचीं चेडवां नाचूंक जोम्यांनी भायर सोदतात तेन्ना तुमी dakvalinchea मोळ्यांतले भायर सोरात. शिलोच्या चेडवां मोदलीं तुमी पोतीन जावंक dôr-eklo धरात आनी बेंजामिनाच्या प्रांतांत वचात. तांचे बापूय व भाव येवन तुमकां गाराणें करीत जाल्यार आमी म्हणटोल्या आमकां त्यो आसून दी, कारण सगल्यांक पावतात तितल्यो पोतिनी आमकां झुजांत मेळ्ळ्यो नात. आनी तुमच्यान तांकां दिवंक जालें ना व तेदना तुमी अपराधी जाते आसले. बेंजामिनांनी अशें केलें आनी नाचतालीं चेडवां तांकां तांणी धरलीं आनी दादले आसले तितल्यो पोतिनी व्हेल्यो आनी उपरांत धांवून आपल्या गांव-घरा गेले. शारां परत बांदलीं आनी थंय ठिकाण केलें. तेदना इस्रायेलकार शिंपडले. dôr-eklo आपल्या कुलाक आनी आपल्या घराण्याक परत एकटवलो. dôr-ekल्यान ती सुवात सोडली आनी आपल्या पुर्वजांच्या दायजांच्या जाग्याक गेलो. त्या दिसांनी इस्रायेलांत राजा नासलो आनी dôr-eklo आपणाक जाय तशें कोत्तालो. देवाचें उतर